देव बरो दीस दिवं, देव बरो प्रेस्तार दिवं. मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाच्या लाईव्ह शो हातूंत तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो आमच्या मध्ये आसा सिल्वर बँड या सेंच्युरी बँड हॅरी डिसोजा विजय आनीक आपणाच्या जिविताचे भोव सोबीत संगती आनीक आपणे 50 वर्सां आपल्या कुटुंबाचे 116 वर्सां पोरणे बँड चलयली ती कथा घेवन आमच्या मध्ये आसा. हेरियाम V4 न्यूज हांचे तावंसलच्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्र कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरोबर म्हणटात. तुम्ही एक इतले फामादगी तुमच्या विशयांत हांगा बसून उलोवंक म्हाका भाव दादोस काय बघता. तुम्ही हांगा येवची एक संतोशाची गजाल. तुमकां मुस्तपटी म्हणटात न्हय, काल म्हणटात हीर उपुतीन दिला तेंक नुपुतीन तुजे म्हणटात पळय. आमी आयकल्ले बँडाच्या वरून सड बँड फुकला आनीक सुमार जाणांचे जिवीत तुमी काले गर्भ आसा ह्या म्हणटात पळय तें बरें केलां. तुमच्या आबान 2006 बँड आरंभ केले न्ही. ताच्या उपरांत 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016 आता 18 म्हळ्यार सुमार 112 वर्सां 112 वर्सां जाली. आता तू 50 वर्सां तुजी एकल्या जिंत ही कथा पुरा कशी जाली. आतां पुरा पूत भुरगे पुरा गांव सोडून धांवतात. हांव करना बाबा तुजें तूं करता म्हणटात. तुवें कशें कंटिन्यू केलें तें आबाचें? ते उतार म्हज्या पुताक लागू जाता. पुती म्हणटा म्हाका नाका तुजे बँड तुवें केल्ल्या पुरो ते केल्ल्या तुजी कश्ट पडून आमकां नाकाच जाला. ते तकली पडो रात आनी दीस धांवचे. अप्रूप एके बटे आमी 100 सेट्टां म्हणसर केल्लें आसा. 100 सेट्टां आतां वय आतां हांगा धांवचे थंय धांवन इल्ले थंय धांवचे आनी आनी कडेन वचून काय उण्यार 100 कडेन मुखार जेवण ना. खाली पोटार जेवला साहेब खाली फुंकूंक मात्र काल फुंकूंक हांगा धांवन येताना हांगा जेवणाच्या टायमार आमी येचे आनी कडेन ते जेवण मुगता गाद ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ मारी जाला कष्ट जिगत जाल्यार म्हज्या आबान 1906 थंय कंटिन्यू केल्लें. ताजे पयले ताणें एक बडी इल्लें शिकोवन तो मड्यान तेडचो म्हण आयकलां. ते वय 9 जाण म्हूण आयकलां, 2 जाण भयणी म्हूण आयकलां, 7 जाण भाव. तांचो आबू 3रो म्हूण आयकलां शिवाय म्हाका गोतो ना. आनी तो थंय धांवन ताजे इंट्रस्ट गेरू काडटा म्हणल्या कडेन प्रोटेस्टंट ऐकल्या कडेन बँडाचे शिकोवं येतलो चलोवन येतलो. कॅज्युअल नोटेशन दितले गुतून हाडले म्हणजे पप्पा येयल्ले गुत्ता. बाप्पाक येताना नोटेशनाक आयलो तो धाकटेर हांगाचो फादर मुल्लर सांग धाकटेर ऐकलो कोण तो बारी फेमस. ताणें ताका शिकयलें. ताणें हांगा नोटेशन ऐकलां. आब ते गेर वाटे वचून त्या प्रोटेक्शन शिकोवन ताजे मागीर घरा अशें इल्लेशें वाजून आसतना आमी इल्ले जण मेळ्ळे ते सांगात आबाच्या वट्टू मेळ्ळे म्हणून आमी बँड केलें हांगी म्हणून बँड केलें रायस जालें. पूण तितल्या भितर आबाक एक सेरीक आयली इजेची. हांगा घर जावं केलो. घर जावं केलो कापुची इगर्जीच्या मुखला कुशीन फ्रायरीच्या सोमा मुखार गेलो. ते घर जावं केलो थंय आसलो. ते आसतना तांच्या मनशांक गरीब येवंक जाता जायना. म्हणून शिकले मनीस पयले आयले मागीर अर्जंट जाल्यार काला करताय. पयले बूक केल्ले प्रोग्राम जाल्यार जातात. पयले प्रोग्राम बूक जाले जाल्यार तांकां आपयत. ताणें ते आतांचे बरें बस आनी सोमाट नात बारीक कश्टांनी. मागीर हांगा थोड्यांक शिकयलें आबान बाबाक शिकयलो. आबा शिकून पप्पा शिकयलो. पप्पा शिकयलो म्हणजे पप्पा म्हणटा. पप्पा म्हजो
ताच्या बापायक आन म्हणटालो आन वय वय आमी तशें पप्पा म्हणजे म्हाका डॅडी म्हणटा आता तुजी दाडी म्हणटात दाडी जाल्या ती वय डॅडी रे पोलो थंय हांव आबू ते बरातरान चलून ताल बरें नांव आयलें मागीर ते नांव कालें बँडाचें लॉर्सामाचें बँड लॉर्सामाचें बँड दुसऱ्या गायक नांव एकच नांव लॉर्सामाचें बँड लॉर्सामाचें बँड खंय गेला रे ताच्या उपरांत बाबाचें नांव टायमार थोडे फावटी एक लढाय जातना अशें म्हणल्यार सांगे म्हाका पान्नी उडास आयलो अशें उडास आयलो की कालें अरे लोणच्या म्हाका एकलो सोडा रे उरला सकट बांदा रे लॉर्सा म्हणून घेवं ना ताका ना लोणच्या म्हणून थोड्यांक येना तेदा चिकाप म्हणून आलें तशें सकट येना थंय मागीर बाबान गाणी बाबान कॅरी ऑन केलें आबाक निमाणी 96 वर्सां वाचुल्लो तातूंत 88 जाताना ताजी दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली 96 म्हणसर वाचलो आनी ताका वॉलेन्सिया ताणें तो मरण पावलो दुयेग तशें ते एक तकलीफ हें जाली मुख जाली ताचे पप्पा आलो पप्पान आदार चलो सुद्दां त्या दाळा पोका मेस्त म्हणून पयलीं हांगा देरेबेलची इगर्ज बांदिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर पोका मेस्त फ्रांसीस डिकोस्टा हय ताणें सांगलें जालें अरे रेडी ताच्या घरा 27 वर्सां कंटिन्यू बँड गेल्ले वर्सा 2 बटी एक मनसा बिडे फेस्ताक आनी माय म्हयन्याचे देव आसा ताच्या घरा आनी त्या दीस एक बाबान वय तेदा बाबाक सांगलें घाल म्हणून म्हज्या पप्पाक ताणें सांगलें तुजें नांव आनी तुमच्या बांडाक नांव ना रे येडेची पळय सिल्वर जुबली बँड म्हणलो बाबाच्या काळार सिल्वर जुबली बँड म्हणून नांव दिलें न्ही हो सिल्वर जुबली बँड म्हणून तुमच्या बाबाच्या नांवार ताच्या उपरांत तुवें कशें गाणी गेलें तशें ते बाबाच्या काळार एकच सेट हाडलें ना 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 त्या जाळे 2-3 आसली पूण 3 2 मात सड्ड म्हळ्यार करचे येवंक जाता मस्त डिमांड आलो पूण करूंक जायना मागीर बाबाच्या तुज्या काळार येताना नांव सेम कंटिन्यू केलें तुवें वय सेम सिल्वर जुबली बँडांत गेलो बँड म्हळ्यार काल बरें येवचें पडटा तातूंत बँड म्हणटाना एक साइड रिदम पक्क वाद्यಗಳು म्हणटा ताका एक साइड रिदम सेक्शन रिदम मध्ये एक बेस 2 सेक्शन तांतो 2 सेक्शन वय वय म्हळ्यार एक दावे साइडीन बेस ड्रम ताल साइड ड्रम आता मोरको घालतात पहिले त्या एक नातल्या चालत तितल्या तीनंत या गोष्टीन 4 जाणां आसले तातूंत 2 फर्स्ट ट्रम्पेट नंतर कॉर्नेट्स वय पहिले कॉर्नेट क्लारनेट्स म्हणटा क्लारनेट ना ना कॉर्नेट म्हण आसले ट्रम्पेटान मोठवें ताचे मोठवें कॉर्नेट ताचे मोठवें पॉकेट कॉर्नेट ल्हानशें येतात सावंड भारी इదే ताजें तशें भारी नमूने मागीर एक एफोनियम म्हणटा वय एक एफोनियम आसा मागीर काल येता मागीर क्लॅरियोनेट आमी देवता एक आतां एक सगळ्यांनी मुखल्यान हें गोमटेक एक सोदोफोन पयले ताका सर्कल बाज म्हणटाले सर्कल बाज म्हणटाले ताचे मागीर गोमटी काडचे सिस्टमाचे सोजा फोन म्हण आयले सोजा फोन आतां स्टार्ट केल्ले आतां आयले वर सुरू केल्ले वर्सा मदर तेरेसा बँडान ताणें ते सोजा फोन सुरू केले ताचे मागीर हांवें काण केले आतां साताव क्रिस्तांव बँडांनी एक आसा एक 2 आसता तशें सोजा फोन क्लॅरिनेट गरजा आसले बँडाक पूण क्लॅरिनेट काण केल्यार मागीर ट्रम्पेट वचून कस जाता जायना बसना ते आमी आतां एक ब्रेक काडून घेवन मुकलें ताचें बारीक कुतुहलान कालें की आमी ब्रेक काडून घेता वीक्षक आमच्या वाटो राव सिल्वर बँड असो सेंच्युरी बँड असो हेरियम आमच्या वाटो आसा मुखार खुशेचे जाल्यार क्लॅरिनेटी हाडून आयला तो आमी ते वाजयतले हांव आनी तुमकां मनोरंजीत करतले हांव तयार रावा एक ब्रेक काडून घेता वीक्षका कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रमाक स्वागत आमच्या मध्य आसा सिल्वर बँड या सेंच्युरी बँड असो हेरियम आता तो पळय क्लॅरिनेट काणयोन तूं बरवला
आमचे सांगता आसा ट्रम्पेट 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 म्हाका ते इन्स्ट्रुमेंटाचे समज माहीत ना हांगासर आसा आनीक तो त्या इन्स्ट्रुमेंटा विशयान सांगतलो एका बँडांत कितली प्रास जाय कितें प्रास जाय हें प्रसंग सांग हेऱ्याम निजायकी बँड लीड करचे क्लॅरिओनेट कळ्यान तसं पिरल कबरी लंबू तान दुसरं करचे लायकान बँडाचे लीड इन्स्ट्रुमेंट ते म्हण आसलें पूण आमकां तो ल्हान बँडांनी अशें करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां आत्तां सक्रामेंताचे बेसांव आत्तां होस्तांनी काल्स भेटयताना ताका वाजोवंक कड आसता तेदा आमी भितर तावन अशें दवरून क्लॅरिनेट आनी आतां सॅक्सोफोन म्हण आसा वय ते तोंडाचे भितर तावन वाजोवच्याक आनी माउथपीस तोंडाच्या भितर येता ते ताचे माउथपीस माउथपीसाचे भितर भितर येता हे बैलां ओंटाक दामून धरचे बैलां दामून धरचे तो बारीक आसता जायना आनी जिबेक लागता कितें ते जिबेक लागचे म्हण आसा कितें जिबेक ते एडजस्ट करतात नीज जावं बीज हांगा इतले इल्लेशे वय आतां आमी कितें आतां हें करचें म्हळ्यार आमी मल्टी काम करीत पडटा ल्हान सेट आसल्यान मनशान सुदारचें पुरो बँड देखून आमी काय करचें आतां शो करूंक म्हणून ट्रम्पेटा हांवें सुरू केल्लें कॉर्नेटा सावन कॉर्नेटा सावन ट्रम्पेटाक येवन आतां सादारण हांव चिंता 40 आनी 100 वर्सां जालीं 40 आनी 100 वर्सां जावन ट्रम्पेट इल्ले पळोवंक शो आसा इल्लो लांब आसा आनी इल्लेसो बारीक सावंड कॉर्नेटाचे की देखून आतां हें सुरू करना हांव आंदू प्ले करता आसा आनी आंदू प्ले केल्ल्यान म्हाका 2-3 म्हणचे लाभ आसात एक म्हाका खंयचे कडेन एक धैर्यान लीड करून वाजयत म्हण आसा क्लॅरिनेट जायत म्हणना बँडां ल्हान बँडांनी क्लॅरिनेट करून जायना पूण मदर तेरेसा बँडांत ताका एक निदर्शन आसा तो क्लॅरिनेट लीड करता तो सूट घालता आनी क्लॅरिनेट इन्स्ट्रुमेंट लीड करता तातूंत पळयता आमकां आनी नॉर्थ इंडियांत हांवें पळयलां थंय सकट क्लॅरिनेट लीड करता मस्त क्लॅरिनेट आसा वय एक न्ही सुमार आसात व्हडले व्हडले बँड आसा आग्राचे किशोर बँड म्हण आसले ताका व्हडली रेट या रेट तुमचे धाकट्या बँडाक धाकटी रेट व्हडल्या बँडाक व्हडली रेट जाणा वायज रेट दिवचे पडटा पूण आमकां एक आमचे वडपण घाल म्हणाले ल्हान रेट जाल्यार आमचे इतलें नांव काण गेल्लें ताणी काणून आनी सरताव कोणी काणूना आतां बैला गांवाचे म्हणून व्हडल्या बँडाक बैला गांव व्हरूंक जाता की सेट व्हरूंक तितल्या वीज करीचे आनी प्रकार तुमकां आतां बीस साहेबान केदाळे तुमकां बारी एप्रिशिएट करचे एक तुमचे संगीत आसा हौस तूं करतना आनीक काल तूं करतना तुमी एक तें वाजयल्यार एक बिसायबाग आदल्या बिसायबाग नो बिसायबाग जाल्यार तुमकां ताच्या वटूक येदो प्रोग्रामा खंयची मीस खंयची मेळोना म्हण चिंता हांव पयलेंचे बिसायबाग एलोशियस पावलो बिशप एलोशियस पावलो तूं आसाय जाल्यार बारी एक आतां एक हौस तूं करतना एक हेरी आसा म्हणटाले खंय गेल्यार म्हजे आपूण उलोवन जालें अरे तूं कसो आसा मागीर बरो आसा मागीर तूं जे ट्रम्पेट ते बिगूल कॉल पळयतना बिसायबूत सेमिनारींत म्युजीक शिकयतालो तो एक खुद म्युजिशियन म्हाका ताणें सांगलें एक पीस तुमकां आतां वाजोवंक जाता की पळय हांव ट्राय करता कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां अशें 2 वर्सां जावन फ्लॅटांत ना वाजोवंक जायना आनी ते बारीक कश्ट पळय पोर म्हजे मौत पिशे भायर पडले आतां दुसऱ्याच मौत दिसान पळय रोमांचन जावचें आसलें असो एक म्युजीक एक होस्ट तूं करतना आनीक हाचे काल म्हणचे ताका ब्युगल कॉल रॉयल कॉल रॉयल ब्युगल कॉल म्हणून न्ही गे अदोचे हेरिया मात्र हांवें पळयला दुसरे कोणी वाजोवन हांवें पळोवना कित्याक म्हळ्यार आमी त्या हातूंय आसा हांव त्या देखून हेरिया त्या हांगा आमच्या खातीर ते ताणें डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयलें शबास म्हणया म्हजे माउथ पीस परत भायर पडला थोडे दीस बसना आनी प्रॅक्टीस ना म्हाका तुमी म्हणटात
एक इन्स्ट्रुमेंट वाजयचे जाल्यार ताचे माउथ पीस करेक्ट वय वय बसता सिटींग सिटींग बसता सिटींग तुका करेक्ट वंटा मध्ये ते बसल्यार मात्र ते करेक्ट जाता आता बघा बोंगान येयले वाजयला आता हे माउथ पीस तुम्ही सांगतात नाही हय काहीतरी एक विशिष्ट एक तुमकां माउथ पीस बसना आसतना कसलें तरी जावचे काजरांत आनी परत जावचे तसलें कसलें जाल्लें आगी सांगचे घाल म्हज्या वंटा घाल दड्ड जावन ऑपरेट केला डॉक्टर लिओ मिनोजिसान म्हणजे वोंट ऑपरेट करून प्लास्टिक सर्जरी करून जॉईन केला जॉईन करून गाय गुण जावचे भितर समा गाय गुण जावना थोडे दिसान म्हाका मरणा कडेन अर्जंट वसयत पडलं जणून ना जणनात वय पयले ताणें मोस करचे एक भार्य कलाविद उतार म्हणल्यार खाला उतर तुम्ही हांगा ही कला एक न्ही गे वय 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 तशें ते कोट लास्ट हांवें धरून ओडलें स्टिच काडच्या पयल्यान ती वय वय सुतां हांवें धरून काडली आनी गेलो मरणा गेलो आनी कशें भंगान वचयला मागीर थोडे दीस लागले म्हाका मागीर पयलो रगत आनी पुरा येवंक आनी पुरा कांय जालें काले हें जावचें कालें जालें कितें स्टिचेस काडटा सांगचे घाल स्टिच ते ऑपरेट करूंक कारण आसा दड्ड जावन ताजे भितर पस्स जावचे पूज जावचो पूज जावन ते गाय गुण जायना हांगातून हांगा सर ते गाय लागगी सोडना हो 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 मरे एक बँडकाराचे एक कले एक समस्या एक ताचे एक कष्ट म्हळ्यार ते ट्रम्पेट कष्ट ते दड्ड जावन फस जाता बस सकळन जाता गुतना पूण आमी लीड वचनचे मनीस काडूंक मेळचे तुका उणा कोणा जावन काडचे वरांची वरां वाजयचे पडटा बारीक कश्ट आनी आमी काडले कश्ट म्हजे कश्ट सांगता आलेक आयक सांजेर 6 वरां तो न्हू सकाळीं 6 वरां म्हणसर कंटिन्यू 2 कडे आमी रेकॉर्ड आसा केला रोसा दीस ताणें ओव्यो जावन तसा हेणा बँड नाच जावन तसा सांजेर 6 जाल्यार सकाळीं 6 वरां म्हणसर लोकांचो डिमांड तितले आसा तितले इंट्रस्ट आसले ते आतां बँड आवट नाचूंक गेले थोड्यांक इल्लेशे पाटी पाटी करता बँड बँड दीर्घ सोड वाडटा तशें ताचे मागीर हांवें ते एक आनी आनीक म्हळ्यार ते एका कडेन सकाळीं 6 कडेन आमी दुसऱ्या कडेन रोस आनी काजार जावन सांजेर रोस हांगा येयल्या ताच्या मध्ये चैतन्य पानक दिल्यार कांयतरी तुमकां लाभ जाता की हे आमी आयकूंक एक मध्ये ब्रेक काडून घेवन मुखार परतून या हेरियाम आमचे ओटो आसा बँडाक विविध रितीचे प्रोत्साहक पुरा दिवन बँडकारां सडीत काम करतात की कितें ते उलयता आमी एक ब्रेक काडून परत येता वीक्षका राव कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमात कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात परत स्वागत बघायच्या वीक्षका कोंकण कलाश्री कडेचे बिरूद आमच्या हेरियामाक मेळिल्लें ताच्या पयलें इतर करावळी कलाश्री ताच्या पयलें इतर 7 मेळ्ळ्यात आनी 39 कडेन ताका 39 कडेन सन्मानीत जाला काही लहान व्यक्ती न्ही आनी आपल्या जिवितांत भरल्या जिवितांत सबार बरे विशय ताचे घेता तो हांवें ताका अशेंच मक्कार करून विचारलें आतां तुमकां इतले बरो गोळटले चैतन्य पाना कपडे दितले की तो त्या विशयान काय म्हणटा तांच्यांची मर्जी म्हूण सांगता तो ते तांच्यांची मर्जी खाण घेतल्याची आनी दितल्यांची मर्जी ते काही प्रमोट करचे तो विशयच न्ही म्हूण सांगता पूण ताच्या वर फन्नी आसा कशें तें तुमकां दिसाक 2 फंक्शनां वचून पोट पाड जावचें कशें तें ते सांगचे घाला आमकां सांजेर रोस आनी दुसरे दिसा काजार आहले परतून एक जर तशें जावन आयिल्ल्या दामास कट्टे जावन हांगा कोटे गाणी म्हणल्या कडेन सांजेर 6 जावन सकाळीं 6 वरां म्हणसर आसा
पूण हांगा बस हाडटा देव एक एकलो इकत लॅबरेटरी आहले काकूस एकत असो काकूस इकत हांव भितर गेला मात हे बैलां पडयतात बेग बेले सगळ्यांचे पुरो खाल जालें गतो ना पुरो तशें ते काम केलें आमी एक एक उद्योग या उद्यम करतले आसले हांगा लोकांक मनोरंजन दिता चार्ली चॅप्लिना विशयान कितें कितें आमी म्हणटा रडतना पावसांत रडतलो आमी म्हणटा तसली हे परिस्थिती कलाकाराची तुम्ही सगळ्या संवसाराक संतोष दिवंक बँड वाजयतात पूण तुमची परिस्थिती इतरल्या गोष्टीन अशी आसता ते आनीकी तुमी ते मुखार वरतना तुमी ते सेट्टां आनी कर्ण तितल्या लोकांक तुमी म्हणटात 8 सेट्टां करतले 100 सेट्टां करतले त्या 100 सेट्टांनी तितल्या जाणांक आळसूनचे कशें जातले तुमी कितले पयशे उरतले कडेन पैसे उरचे न्ही मरी याद उरला पुरो मल्ला वयवट किसेक बुराक म्हणटात कशें ते कशें काल करचे तो मोसांनी केल्यार हांव आसतात पयशे दिनातल्यार तांणी न्ही आमची कला बी चड मोज करतले मुस्तबडी रजा करता कितले बटी खस जाल्यार म्हाका सांगचे नाका देखून म्हाका लास्ट म्हाका तातूंत फेडअप जाल्ला थंय मुसर खस जालो म्हाका हांवें काडले खस सांगता हळय इंदिरा गांधी आमचो दिवंगत प्रधानी इंदिरा गांधी चिताभस्म न्हू केरळा आनी कर्नाटकाचे गड तलपाडी ते न्हू 43 नंबर गोंयच्या कडेन तलपाडी ते गडी न्हू नेहरू मैदान म्हूण आसा सोलो न्हू मार्चिंग ट्यून्स वाजोव न्हू आमी सोलोन बँडार आसतना ते पोलिसान आसतना दोनी बोगलार जावन आल्यात ब्युगलर जावन आल्या पूण ते पोलिसान आसतना तूं भायर बँडा वचून आमच्या घरचे न्हय भायर दुसऱ्यांच्या बँडा एक अभिमान आहलो आमचे बँड मागीर म्हाका हट पडलें की हांव भायर गेल्ले टायमार 82 इसवी म्हणसर हांव दोहा कतार कामार आहलो पोलीस बँड सोडले तक्षण थंय गेलो 10 वर्सां हांगा आसल्या तुमी पोलिसांत 3 म्हयने उणे 3 म्हयने उणे 9 वर्सां 9 म्हयने आसल्यात थंय हांव ते एक उडास आनी एक वटेन बंटवळ पेंटेन ताव न्हू आल्ली पादे म्हण सर सोलोन तोसो न्हू पयले निर्मार्ग रोसांनी कातर जावन येयल्या थंय बसार बंटवळ पेंटे मुसर येयल्या थंय फुडें ताना पुरा स्ट्रायक एका रिक्षा ड्रायव्हराक SIन मारले म्हणून बसां धरली रिक्षा धरले सर्वीस रिक्षा आसल्ल्यो पुरा स्ट्रायक आमकां सोलोंकूच पडलें जायना गेल्या सोलोन गेल्या मदें एक गडांग आला ते इल्लेशे इल्लेशे गेला आमच्यानी इल्लेशे गेल्या सोलून येताना ते इगर्जेच्या मुखार एक ल्हानशे गुडाच्या आंगडा त्या गुडाच्या आंगडी एक गॅस लायट पेट्टा ताचे कुशीन इल्लेशे घाले गेला दिसना म्हाका पूण थंय पळयतना ते वजी थंय ताणें वजी व्हरूंक परतून वजांकडे वचून पावल्यात ते दळा वय इगर्जेच्या मुखार होते थंय पोव आनी केळीन दवरून राखतात तुमकां सरपंच हे आसले ते पियोन थंय वयसरला वजींग व्हेकल नासल्या टायमाचेर तुमी बँड काडून घेवन सोलून तुवें चालले वर काडून घेवन वचूंकूच चालले न्ही आतां टेम्प्याचेर जिपाचेर आनी बसून तुमकां आतांचे बँडकार तशे वेतात म्हणजे कितें आतां आनी त्या दळाच्या फरक ना त्या दळा नातले आनी तितले आमकां तांकी नातले खंयची व्हेकल काडून येताले तुमच्या 8 जाणांच्या सेटाक त्या दळा सुरूची रेट कितली आली पहिले हांव विकतना रोस आनी कादराक 150 रुपये 150 रुपये व्हडलो नोट 100 असो व्हडलो नोट व्हडलो नीली नोट 150 रुपये ते 160 रुपये सरयले स्टार्टिंग पर्संटेज कशी करतले पर्संटेज तातूंत वाजयतल्याक 2.5 आणे बडयतल्याक 1.5 आणो 1.25 आणे तशें आणलें ताचे पर्संट करून तांदूळ एक 1.5 कितीशी शिंजड लढाई जावचे लॅक म्हळ्यार लॅक बारी नमुने जाताले बारी अशें आयकलां की बँडाचे फन्नी विशय आसात थोडे हांव रिक्षा पयले एक वटेन केत्ती घाल पाटी त्या बैलांत येताना वाघ मुखार मेळ्ळो की बँडाच्या
मांड्याचेर तोंब रावलो म्हळ्यार गात्याचे मेरेंतल्यान वचून म्हळ्यार तुजे ड्रम ड्रम बेस ड्रम लास्ट साईड पडोवचे एक नारायण अण्णा म्हणून ताणें कान ड्रम म्हाका डम 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 म्हण वाग पिडचो एक ते हांव बँडा सुमार रिक्षा पयले ताच्या उपरांत सुमार जाला तर हांव रिगला मागीर आनी हर एक अभिषेक एक स्टार्टींग म्हूण आसा म्हजे स्टार्टिंगाच्या टायमार बारीक आसतना हांव भितर रिगलो पदां संवसारान रिगलो म्हणजे पयलींची पदां मम्मा जाय जाय ग मम्मा जाय जाय बारीक सोबीत चेडू म्हाका जाय 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 ती सगळी म्हाका क्लारनेट रेस्ट दिवंक पदां म्हणची ना 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 हांव ल्हान आसतना ते हांव इस्कालाच्या टायमार हांव सायटान बोडोवंक ड्रम बोडोवंक सगळें थंयच्यान सुरू केला ताल मारण थंयच्यान सुरू केला ताचे मागीर कॉर्नेट शिकलो वय मागीर कॉर्नेटाचे टायमार पयले पदां वाजयली सकड जिगरी दोस्ताची पदां आसात जिगरी दोस्त हिंदी फिल्म अनेक ये आने से उसके आये बहार ते बोध तेचे कडेन ते बोध हांवें काणकोण पोलीस ट्रेनिंग पोलीस जॉयन जाताना ते म्हाका हें दिवंक इंटरव्यू दिवंक ट्रायल ते दिलें ते बोध वाजयलें कष्ट कितें तातूंत सुरू जाता तेन्ना सुरू जाता 500 पार्ट म्युजीक समेत सगळे बोध वाजय म्हाका येता आतां आजी येता तशें तें वाजयलें बारीक खुशी जाता तुमी ट्रेनिंग तरबेती दिल्ले सुद्दां आनी कितले म्युजिशियन आसतात हांवें तर सादारण इस्कालाचे भुरगे धरल्यार 2000 वयर जायत मागीर अशें दिल्ले सादारण म्हज्या ओड आसा प्रमाणे कांय उणें न्ही म्हळ्यार एक 600 जाण आहेत म्हळ्यार विंगड विंगड सट्टां करना कितें थोडे जाण आसात वय सर्ताव हांवें शिकयल्ले म्हाका उपकारा पडूंक ना रांदूंक मात्र हांव जेवंक कोण जेवचे आसात आतांय पूण एका लेकार तातूंत कांय निस्वार्थपण निस्वार्थपण वय पूण शिकयलें आमकां रांदप्याक जेवंक ना म्हणलें वय तुमी वडल सांगलें बरें रांदप्याक जेवंक ना म्हणून वय एखाद्या सगळ्यांनी गेल्या उपरांत बारीक आसतलें काजाराक बँड वाजयल्ल्या कडेन जेवंक नातलें पयलें आतां हें कॅटरिंग स्टार्ट जावच्या पयलें माटवांत आनी पुरा बँडकाराक आतां सकाळीं ओट्टूक जेवतात म्हणया बँडकारांक पयलें जेवंक पडटलें की म्हाका गळीत आसा एका कडेन मात्र एका एमसीन आमकां पयलें जेवण दिलें मागीर पुरा इतलें एक सोड न्हू उरलें पुरा आमकां लास्ट जेवण केदाळा म्हूण ना सूख कष्ट सूख पुराय आमच्या कडेन उलयत आसा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत हेरियाम आमचे सांगता आनीक आसा आनी एक सेक्शन आमचे कडेन बाकी आसा ते जाल्यार आमी ते वायंड आउट करया दयकर पळया V4 न्यूज परतून एफडी आनीक आज हर एका ब्रेस्तारा 7 to 8 लायव्ह जाल्यार शुक्रार रातीच 3 to 4 मारो प्रसार आसा आनीक हे कार्यक्रम हर एका ब्रेस्तारा आमी नव्या नव्या मनशां द्वारे करतात आसता आमच्या मध्ये हेरियाम आनीक आसा मुखल्या सेक्शनांत एक ब्रेक आमी खाण घेता स्वागत मोगाच्यानो परत आमी मेळ्ळ्या V4 न्यूजांच्या कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रमांत हेरियाम आमच्या वाठारांत सिल्वर बँड या सेंचुरी बँड असो हेरियाम आमच्या मध्ये आसा ताचे हॅरिस नाईट म्हणून 5 बोटी ताणें नाईट आसा केल्यात एक अत्वेंस कार्यक्रम सांगता मांडो फेस्ट परब सांत ऑक्टोपस आनी क्रिसमस नायट कुडलोत्सवा अशें जावन संगीत संदा आसा केल्ली आसात गीत संगीत लहरी मांडो गीत गावया अशें ऑडियो ताच्यो कॅसेटी आयिल्ल्योय आसात सांगता सबादना तरबेती करून आपले कलाकारशीप उरल्यांकी ताणें केल्लेय आसा तितलें मात न्हय तो उसान आज क्लॅरनेटी हाडून आयला ट्रम्पेट म्हाका ते येना कित्याक म्हळ्यार एक 4 नोटेशन हांगासर एक 4 लायनी एक वाजोवन सोड एक बरो सोबीत एक ट्यून
सर वीक्षकाच्या मुखांतर तांकां पाटी ताळयो पेटोवंक जायना देखून हांव तांच्या तर्फेन तुमकां ताळयो पेटता अभिनंदन पटयता तुमचे ते तालेंत तुमी सगळ्यांकी हांगासरी तुमी ते रुता केल्ल्या खातीर भोव भोव उत्साहान आतां तुमी बँडाचे सोडलां तरी परतून एपटी तुमी रिहर्सल करूंक हें करतात आसात तुमचे ते तुमच्या हातूंत हांव युवा जाणांक तुमी सांगा मुखार हे प्रोफेशन या आपणाचे उद्योग जावन काण घेत या सायड उद्योग जावन काण घेत अली कला आळवून वचोंक नजो क्रिस्तांवपणाची या आमच्या क्रिस्तांव समाजाची कला ही हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या कोडयाळ जावन हांव उत्तर प्रदेशाच्या मेरठ म्हणसर गेला बँडाची हालत पळयतना बँडाच्या कलाविदाक आमच्या इंडिया भितर आमच्या भारता भितर ताका बरो स्कोप ना आनी पुरस्कार ना खो खो जावच्या बरी ना खो जाल्यार ते थंयचे देंत थंयच्या थंय वय उरल्या पुरा कलेंक जावच्या पर्यंत आकाही जाता उरल्या पुरा कलांनी काल म्हणल्यार तशेंच पूण कॉर्नेट या ट्रम्पेट सरता बँडांत ट्रेनिंग जावन म्युजीक पार्टी रेगुलर बीट ग्रुपार रेगुलर तातूंत आयल्या ह्या वर्सांनी चार कास करून चड मेळटात आनी तांणी बरे तरेन दीस काडचे पूण सरताव आमचे लोक या आमच्या कलाविदांचे घरची बी येतात पियोनाक आम्हाला वेतीत कोण ना म्हणून काही सकडी वेतात म्हणून काही नाही पूण भियेतात कित्याक म्हळ्यार रातीचे काम आनीक अविरत गळोचे पडटा मुखार आशा आनी फंक्शनांनी सगळ्यांनी दिवचे पळयतात मुस्तजण आनी पियेनातले जाय तितले जाण आसात मिलिटरीन जाल्ले मुस्तजण पियेनात आमी त्याच्या विशयान आमी कांय म्हणूंक बट वेतीत कोण ना म्हणून घरच्यांक कित्याक एकलो पूत एकली दू आतां पळय एक भुरगीं आसची त्या देखून तशें म्हणटात पूण ताच्या वर न्ही पूण ही कला जावन आतांच्या तरणाट्यांनी काण घेवच्या विशयान तुज्या काणगेच्या विशयान म्हाका हांव तितली उमेदीची स्थिती ना भारत भितर ना भायल्या बँडांत नोटेशन प्लेईंग आनी ते सिस्टमॅटीक शिकतेले आनी कशें शिकयत जाय तुमी सांगा शिकतेल्यार सॉल्फां समेत शिकल्यार बरें सुरू शिकता नोटेशन शिकल्यार तातूंत मागीर भायर जाता वय म्हळ्यार खंयचेय वाजंत्र ताका वाजोवंक जाता हेंचो वाजंत्र म्हणून न्ही दुसरें वाजंत्री नोटेशन उरता जाल्यार नोटेशन शिकोवन हें शिकचें बरें तुका एखाद्या वेळार तुका क्लर्नेट जावन माउथ पीस लागून कालें हें जालें जाल्यार तुका दुसऱ्या कीबोर्डाक वयशेत आनी काल्याक वयशेत थोडे एक गिटार आनी कीबोर्ड खेळटात तशें ते ट्रम्पेट या दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटान कशें एडजस्ट करून वचूंक जाता वचोंक जाता ना जाल्यार ते इल्ले समस्यांचे गजाल कित्याक म्हळ्यार तुका लायव्हलीहूड इल्ले कश्टाची गजाल वय 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 आनी आमचे कश्ट पळयता हांवें काडले कश्ट नर मनशाक नाका न्ही तितले कश्ट काडला तितले कश्ट 8 दीस 9 राती कळनासतना आमी गोळाचे पडले क्रिसमस टायमार ते 2-3 सट्टां आसतालीं ते तकली पडप न्हीद येना लास्ट माटवांत बसून वाजयल्या न्हीद येता म्हणून उबे रावना तितले तर न्ही दोळ्यांक पिया पडचे न्हीद येता म्हणून ट्रम्पेट आपशे सगळे आतां म्हळ्यार माईक कसं केले जाता म्हळ्यार थोड्यांचे दवरल्या म्हळ्यार उलयता सगळे तुमचे ट्रम्पेट तशें तशें तुमची फॅमिली जावन तुमकां मेळिल्लो सपोर्ट म्हजी एक
एक कितली भुरगीं म्हाका तेका जाणां भुरगीं दोगां जाणां जवळीं चेडवां भुरगीं आनी ताजे उपरांत चेरको सगळ्यांक खाजार जाला आनी पुरा आमचे बरी नांव कशें त्या जवळ्यांचें नांव कशें हेझिल हेनरिटा हेझिल आनी हेनरिटा दोगांय जाणां जवळी वय पुरा हेच्यात आमी सुरू मागीर ताच्या उपरांत ह्युबर्ट ताच्या उपरांत येजमानीचें नांव एग्नीस वय म्हजे येजमान जाल्ले मात्र हांव म्हजे तले कलाविदाड रावला दुसरी जाल्यार काल जातालें आमी आतां हाऊस वायफ म्हणून हांव तांकां आतां बायल मनशांक हाऊस वायफ म्हणनात होम मेकर म्हणटा होम मेकर म्हळ्यार कालें तें सगळें घर म्हळ्यार तुमचें समेत आनी कलाकाराक आमच्या तल्या पिरक्यांक आमकां कला म्हळ्यार आमकां एक बरी बायल आल्यार मात्र आमी कलेंत दीस काडूंक साथ आनी तुमकां इंदोलीत एक मेळ्ळा ती काही 1-2 ताळयो आमच्या लेकार आनी तशें जाल्ल्याक म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तुमचे तो एक अद्वितीय एक अप्रतिम कलाकार अजून इतल्यो कॅसेट काण इतले प्रकार अजून आसा हांवें बोधां बरयलीं गितां बरयलीं गितांत अचल हांव सरेस्वरा म्हणलें एक तें गीत सर्वेस्पोरा मुजा बरवशान तें म्हजें तूं बोका कुळदा तें गीत तुमी हांवें घडलें वय गे हांवें गितां घडल्या कन्नडान गेला समर्पण म्हणलें कॅसेट केल्ल्या आमच्या कोंकणी समाजान ते हें करून नाका म्हणून म्हणजे फेवरेट गीत तें आमी घरा केदाळे म्हणचे जालें गीत प्रोटेस्टंट भावांनी तांच्या मुखांतर तांणी समर्पणे म्हणल्या गांतू कॅसेट काडल्या म्हणजे हांव कन्नडांतली बरयतां तुमी ते थंय हें कालें इन्स्ट्रुमेंटां बँडाची इन्स्ट्रुमेंटां वाजयलीं गी या तुमी सिंग करतले सिंग केलें पुरा हें सगळें आनी ताका कीबोर्ड तें सगळें बॅकींग दिलें पुरो बॅकींग दिवन तुमी सिंग करतले उरले सिंगर जे आसात आनी हांवें सिंग केला मल्टी टॅलेंटेड आर्टिस्ट आतां तुमचे मुख्य येवजन कितें रिटायरमेंटाचें येवजन मुख्य येवजन आतां कुवेट वचून जालें तुमी बॅरीन गेल्यात बॅरीन ते कुडलो सो जाल्ले बॅरीनान जालें कुडलो हाका कुवेटी गेल्यात वय कुवेट तुमकां सन्मान केला कुवेट तुमकां आनी ते कोंकण बँड हें म्हाका कोंकण करावळ तुर्बेंत राई ते बिरुद दिलें आतां महिम रामदास तुमकां म्हणटालो न्ही अंकल बॅरीनीक पयलीं नेना पिज्जा म्हणटालो म्हळ्यार तुमकां पळयलें लक्षात महिम रामदास म्हणटालो बॅरीन पयलीं अंकले नेना पिज्जा म्हणून म्हळ्यार तुमचे म्हळ्यार तुमकां ते सांगता गेले कलाकारपणां तुमकां पळय ते वळखता आनीक उडास दवरता म्हळ्यार तुमचे ते नेचर तशें आसा तशें जाल्यार आज जाल्यार हांव एक आर्टिस्ट म्हणून लोक मानता थंय गेल्यार म्हाका एक ते एक म्हजें ओडपण देवान म्हाका एक फोव केलें तें एक देणें म्हणजे तें आसलें आनी तें देणें उर्जीत करन हांव लोकांक मोगाळ जालो लोकांन म्हाका आदर केलो करिना हर एक मनशाक रिटायरमेंट पडलो तुमी बँडांत रिटायरमेंट केला बँडी रिटायर्ड जाला हेरी आमी रिटायर्ड जाला पूण म्हजे ट्रम्पेट म्हणजे सांगात कटलरी आसता तुमचो माउथ पीस भायर पडला जाल्यार तुमी तें सोडू ना आनी एक माउथ पीस बसोवन आज वाजय पडला न्ही तुमी 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 आपतांचे तुमच्या लायफ कशें सारतात आतां जे भुरग्यांनी म्हाका आतां सुदारसून सकाळीं हांव सान म्हणसर तुमकां काम कितें आसा आतां तुमचें रिटायरमेंट कशें जाता पळय आतां सरता म्हाका उडासाक येयल्ली पोदां गितां पुरा नोटेशन रुपार बरोवन आसा तुमी एक रास ना बूक ना रास जाला आतां रास बरें रास बरोवन मुखार कोणी तुमकां मेळ्ळो जाल्यार तुमी एक बूक काडूंक मुखार सरतात म्हणल्यार बरें कांय तरी आलोचना तशें बूक कोण जाय कोणी आयल्यार तुमी पुरा न्ही आतां हांव केल्यार बूक केल्यार झेरॉक्स काडूंक कितें जावन कॅसेट काडल्यार CD काडल्यार तेजी कॉपी काडूंक घेयात आमकां जाल्यार कालंगी म्हळ्यार कोणी आमच्या फाटल्यान येता म्हणल्यार आमी वाट जोरोवची गरजेत आमी खरें कलाकारान करीचें पडटा आज आमचे सांगात तुमी आयल्यात येवन या V4 न्यूजांच्या कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमांत हो वेळ आमचे सांगात तुमी करशिला कोणाक तरी लाभाक पडलो आनी तांणी आयकल्ल्यान हेऱ्या म्हज्या लायफा विशयी आयकल्ल्यान इन्स्पायर जालें ह्या खातीर तुमकां
ह्या कार्यक्रमाच्या तर्फेन ह्या V4 न्यूजा तर्फेन कोंकणी भाषेतल्या कार्यक्रमात देव बरें म्हणटा देव बरोबर तुकाय रेमंड दिकुना दिक ताकोडे तुका आनी मी V4 चॅनलाच्या समेस्तांक आनी आयकोप्यांक आनी आमकां तुमी रूप पळोवनच्या समेस्त मनशांक हांव आभारी आसा म्हजी कथा आनीक मुद्दलां मुगे येता कथा हे आयचे म्हजे निजायकी माजोवनांतली हॅरी कथा म्हणटा रे शिंपयेंत दर्यांतले शिंपयेंत एक शिंपी उदक काडल्या बरें बरें करो मोगा जेनो हेरियाम आमचे सांगता आनी एकटी केदळाय मेळोंक साध्य आसा हरी एका ब्रेस्तारा 7 आणि 8 मुसर हे कार्यक्रम आमी कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र आसा करता हांव सांगता 3 तावन 4 वरां पर्यंत हरी एका शुक्रारा मरू प्रसार जाता आनी गरजेवंतांक आमी युट्यूबांत लिंक दिता ह्या युट्यूबांत नेर प्रसारीत जातात आसता तुमकां समेस्तांक मुखल्या ब्रेस्तारा मेळटा आनी एक व्हड मनशां सांगता तेदोळ मुसर नमस्कार परत मेळया